आता पळोवया गोंयांतले हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। भारताचेर आक्रमण करपी विदेशी आनी परकी आक्रमकांची भारतांतल्या सुवातींक आनी रस्त्यांक दिल्लीं नांवां बदलची म्हूण राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनान मागलां। पणजे बस स्टँडार आंदोलनान धरणे धरले। काश्मीरमध्ये शंकराचार्याची जी टेकडी आसा तर त्याचे अनधिकृतपणे नामकरण तख्ते सुलेमान अशें करपाचो घाट सरकारने घातलो आसा, ताचो आमी निषेध करता आनी नांव बदलचें न्ही अशी आमची मागणी आसा। दुसरो विशय आसा की गोंयांत पोर्तुगीजाच्या वेळाची नांवां खूब रस्त्यांक आनी कांय शहराक दिल्लीं आसा। ताचें एक उदाहरण म्हणजे वास्को दा गामा, ते पयलीं संभाजीनगर ताचें नांव आशिल्लें, तर ताचें नामकरण परत संभाजीनगर करचें अशी आमची मागणी आसा। तशें पणजे शहरांत खुबशे रस्ते आसा ज्यांची नांवां पोर्तुगीज टायमाची आसा, तांकां पालटून परत भारतीय नांवां दिवन भारताची अस्मिता किंवा एक मान आसा तो सरकारने राखचो। पर्वरे जायंट ग्रुपाच्या सहेली गटान ल्हान भुरग्यां खातीर चित्रकलेची सर्त आनी कवी संमेलन दवरिल्लें। सर्तींत मोठ्या प्रमाणांत भुरगे वांटेकार जाल्ले। उपरांत जाल्ले कवी संमेलनाकय बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। वेंचणुकेच्या काळार सगळ्यांक तो पांया पडटा, वेंचणुकेच्या काळार सगळ्यांक तो पांया पडटा, आडसाच्या हाताक धरून जाय तितलो सोरो वाडटा, आडसाच्या हाताक धरून जाय तितलो सोरो वाडटा, शाकुती बिकुती लोकांक खावून आपलो मत गाळी खाता, शाकुती बिकुती लोकांक खावून आपलो मत गाळी खाता, तरी सारको शुद्धी असता, आमदार म्हळ्यार आमदार असता। फोंड्या झरेश्वराची वर्सुकी पुजा मोठे भक्तिभावान जाली। घरा देवचां पीर हे सगळे एक गाठीचे असतात, तेन्ना हे देवानी लोकांचे एकमत करून ते सांबाळून दवरलेले आसा आनी तशेंच लोक ताका मानतात। उत्सव आसता, 2 दीस उत्सव आसता, आयतार आनी सोमार आनी पोरुच्यान आनी आयतार आनी सोमार दोनी दीस महाप्रसाद चालू केल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 11वे राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स सर्तीक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। 600 वयर भुरगीं हे सर्तीन वांटेकार जाल्यात। आयतारा सकाळी बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमार सर्त सुरू जाली। सभापती राजेंद्र आल्लेकारान सर्तीचें उक्तावण केलें। महाराष्ट्राच्या मेघना देवांगान शॉटपुटान 14.36 मिटराचो थ्रो मारून शॉटपुटान नवो मीट रेकॉर्ड प्रस्थापित केलो। Actually, I wanted to break my national record on 15.35. I wanted to break that record, but I couldn't. But I broke the meet record over here, and I'm happy. Ambition: every athlete has only one ambition. It's the Olympic and Commonwealth. I want to participate in that game. Participating itself is a bigger achievement, but enabling the national anthem, India's national anthem over there, it will be my biggest achievement in my life, and I want to do it. And now the immediate goal should be to qualify for the Nanjing Youth Olympics. That's what, now the main aim is to qualify for the Youth Olympics. So let's see what happens. Fingers crossed.
इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.